नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गांधीजींच्या विचारांतल्यान प्रेरणा घेवन सुरू केल्या स्वयंपूर्ण गोंय चळवळ, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती। तळ्यांत कोयर उडोवप्यांचेर करतले खर कारवाय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोची शिटकावणी। गोवा मायल्स आनी टॅक्सीकारां मदीं परतून पेटले गॅर, गोवा मायल्साची टॅक्सीकारां आड हणजून पुलिशेंत कागाळ। कायद्याक धरूनच केल्ली मायकल लोबो आड कारवाय, मायकला आड केल्ले कारवायेचे मंत्री विश्वजितान केले समर्थन। गोंया खातीर 2228 कोटीच्या रस्ते प्रकल्पांक मंजुरी, परवरे जातलो 600 कोटींचो फ्लायओव्हर, करमल घाटाच्या चौपदरीकरणेचोय मार्ग जालो मेकळो। आनी माहिती तंत्रज्ञानात भारत आसा फुडें जाल्यार आमचो शेजारी अंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचो एक्सपर्ट परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकरान पाकिस्तानाक काडलो उजरावन। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। स्वतापासून बदल करपाक सुरवात करात, मागीरूच जग बदलतलें। या गांधीजीच्या जगाक मार्गदर्शन करपी वाक्याची प्रेरणा घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक संबोधीत केलें। केंद्र सरकारान गांधीजीच्या विचारांतल्यान स्वच्छ भारत मिशन जाल्यार गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली। गांधी जयंती आनी गांधीजींच्या विचारांची प्रेरणा घेवन पुराय भारत देश आनी जग लेगीत ही जयंती मनयतात। भुरग्यांनी स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वावलंबन ह्या गांधीजींच्या तत्वांची प्रेरणा घेवन सातत्यान फुडें वचचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। महात्मा मोहनदास करमचंद्र गांधी हो फक्त एक व्यक्ती नाशिल्लो, हे अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें जे अनंत काळापासून आमी जेका पुराय जगाक जे तरी मार्गदर्शन केलें अशें म्हटल्यार वावगे ठरचें ना। गांधीजीन म्हटलां, बी द चेंज दॅट यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। हेचो अर्थ असो की स्वता पासून बदल करपाक सुरवात करात, मागीरूच जग बदलतलें। म्हाज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां की आमी जर जग बदलतले आसत, आमच्यात जर बदल करपाचो जर आसत, पयलीं स्वता पासून सुरवात करात, मागीरूच दुसऱ्या कडल्यान अपेक्षा करात। आनी ह्याच विचारांतली प्रेरणा घेवन आयज आमी पळयता की केंद्र सरकार आसतलें, गोंय सरकार आसतलें, आपल्या परीत वेगवेगळें काम करीत आसा। आमचे देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गांधीजीच्याच विचारांतल्यान, म्हणजे आमी म्हणटा गांधीजीन स्वच्छतेचो नारो सदोत दिला आनी म्हणून तर तेणी स्वच्छ भारत मिशन हे पुराय मिशन सुरवात केलें आनी पुराय ह्या देशांतले सगळे तरणाटे स्वच्छ भारत मिशनात म्हणजे सदोदीत कार्यरत रावले आनी पुराय देशभर स्वच्छ भारत मिशन सुरू आसा। गांधीजीच्या धर्तेचेर आमी म्हणटा की ग्राम स्वराज्य ह्या धर्तेचेर आमी 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली आनी तितूंतल्यानूच आयज लोकाभिमुख प्रशासन आसतलें आनी ताचोच पाठपुरावो करपा खातीर आमचो ग्राम स्वराज्य आसतलें आनी स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर प्रत्येक ग्रामपंचायतीक आमी काम करता आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की आतां त्या कांय काळान हें गोंय स्वयंपूर्ण जातलें। समोर जमिल्ल्या ह्या समेस्त सगळ्या भुरग्यांनी म्हणजे ह्याच स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वावलंबन ह्या विशय घेवन तांच्यांनी सातत्यात फुडें वयचें आनी निश्चित ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की स्वकर्तृत्वाचेर उबें रावपा खातीर गोंय सरकार आसतलें, केंद्र सरकार आसतलें, सातत्यात सगळ्यांक सपोर्ट करीत आसा। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो सपोर्ट सगळ्यांक मेळटलो। 153व्या गांधी जयंतीच्या निमित्तान आनी 118व्या शास्त्री जयंतीच्या निमित्तान परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी गांधीजीच्या प्रेरणेंतल्यान हो देश आनी हें गोंय राज्य आमी फुडें व्हरपा खातीर वावुरया। आझादी का अमृतकाल मनयता आसतना आमी बापूजींचे विचार सगळ्यांच्या मदें पावया आनी परत एकदा आमी खंय तरी म्हणटा की आमकां विशमता ती दिसपाक लागलेली आसा, ती विशमता केन्ना दिसची ना। आमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, सीख हे सगळे जाण एक आसा आनी निश्चितच गोंयांत आमी सातत्यात ह्या एकतेचे प्रतीक हे सदोदीत दिल्ले आसा
आणि म्हणून तर आम्ही स्टेटीच्या गांधीजीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता एकमेव कार्यक्रम जो असो आसतलो तितून धार्मीक आमच्या गुरूंचे प्रवचन आणि धार्मिक गीतां आसतले, बायबल आसतले, कुराण आसतले. हाज्या निमित्तान हांगासरूच आमी एकतेचो संदेश हो दिता. पण हो एकतेचो संदेश कायम उरपा खातीर प्रत्येक गोंयकारान ताच्या खातीर वावुरपाची गरज आसा. ह्या गोंयच्या विकासा खातीर वावुरपाची गरज आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, नवभारत निर्माण करपाचो जो संदेश आझादी का अमृत काळाच्या समयात दिला हातूंत आमीय खंयसर फाटीं उरपाना. निश्चितरित्या भारत नवनिर्माण जाता आसतना गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आनी तें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सातत्यान सगळे जाण वावुरतले. हो कोयर मळबांतल्यान तळ्यान पडूंक ना. हो हांगच्यान लोकांनीच उडयला. सरपंचान तांच्या कडल्यान पयशे घेवन तळें निवळ केला. ह्यान फुडें तळ्यान कोयर उडोवपाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी आमदार मायकल लोबोन दिल्या. आनीक जर तर तळ्यान कोयर दिसलो जाल्यार शॉपकारांक दरेकी 5,000 दंड घालतले अशें मायकलान सांगलां. हो कचरो जो हो मॅन मेड वयरसून पडोंक ना आनी हो कचरो गोंयान कोणे उडयलो? आमच्याच लोकांनी उडयलो. हिंगा कोण शॉपां हिंगा आहा पळय ती. आनी सरपंचान ह्याच शॉपा कडसून पयशे घेतले हे सगळे हो काडपाक. आतां फुडल्या फावटी तांकां फायन पडटली. सगळीं शॉपां जी आहा हांकां सगळ्यांक फुडल्या फावटी 5,000 रुपयाची फायन पडटली. आनीक जो तर तळ्यान कचरो दिसलो 5,000 रुपयाची फायन. आयज सगळीं हिंगासर आमची भारतीय जनता पार्टीची महिला येयल्ली आहा, तशेंच कार्यकर्ता येयल्ले आहात, सगळे लिडर येयल्ले आहा, वॉर्ड मेंबर्स येयल्ले आहा, सरपंच येयल्ले आहा हे कचरो व्हरपाक. दीस इज द सेवा ऑफ महात्मा गांधी. एंड देन सेकंड लिडर इज आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. स्वच्छता ही सेवा तेणे स्टार्ट केली, स्वच्छ भारत मिशन नाव इन 2014. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू सी दॅट सगळी गोंयची तळी, नल्लाज, गटर्स आर क्लीन. आनी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द पीपल. लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी बरो गार्बेज प्लांट केल्लो आहा. थिंगा स्वता जो तर आमी हो कचरो काडून हेका दिल्लो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक जाल्यार हिंगा पडचो नासलो, व्हावान पडचो नासलो, तळ्यान पडचो नासलो. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑल द पीपल. फर्स्ट टाइम you have to tell the people nicely. The minute they don't listen, you have to give a fine of 5,000 rupees. Then they will listen. गोवा मायल्स आणि बार्देसांतल्या टॅक्सीकारांमदीं परतून एक फावट गॅर पेटला. शेनवारा रातीकडेन एका प्रवाशाक घेवन गेल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्याची कागाळ हणजून पुलिशेन नोंदयली. हे प्रकरण जेन्ना गोवा मायल्साच्या संचालकाक कळ्ळें तेन्ना ताणें हेरांक घेवन हणजून पुलिशेन धांव मारली. जे टॅक्सीकार हांगर पळय जमलेले आहा होल अंजुनाचे. आनी मेन थिंग म्हटल्यार आमी मेजॉरिटीन जे आहा ते आमानी कडेन हो इश्यू जाला म्हणून आमी आयज पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट जाले. ते टॅक्सी ड्रायव्हरान खंय हॅरेसमेंट केला म्हणून कंप्लेंट दिल्ली आसा. रिगार्डींग थंय आडयली गाडी आनी ते भुरग्यांनी म्हणटा हॅरेसमेंट केलो. ते आमचे कडेन तेचे कडेन मॅडमी कडेन आमी विचारले. ती सांगता रिकॉर्डिंग कांय ना म्हणून ती मागीर आफयता म्हणून सांगला. म्हटल्यार तरी जावन हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या गोंयभर टॅक्सीकारांक एवरी टायम जी पळय आपली मशिनरीज मिसयूज करून टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करपाचें. कित्याक तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट केल्लो की आमी मोपा एअरपोर्टाचेर ओला उबर आनी गोवा मायल्स आहात आनी ओला आनी उबर घेवन येतले म्हणून. हे कशेंच शक्य जावचें ना. आनी त्या षडयंत्रा मार्फत सरकारान हे आमकां टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करपाक थ्रू दे मशिनरी यूज केल्ले आहा. कित्याक काल कोणी तरी कंप्लेन केली हांगर आनी पुलिशेन आमकां 9 सुमार हाडून बसयले. आतां 10:30 जाली आनी कंप्लेन कोण आहा तो येवंक ना. सो सरकाराचो हे अशें आहा की लोकल बिजनस जे आहा खंयचे ट्युरिजम प्रोमोट जे कोणी केल्ले ते लोकल बिजनस आहा ते सोंपोवंक सोदता टॅक्सीकारांचे आनी खंय तरी भायल्या प्लेयराक एग्रिगेटराक प्रोमोट करूंक सोदतात. ते आमी केन्नाच जावपाक दिवचे ना. जी 3-4 वर्सां जो आमचो लढा आहा गोवा मायल्सा कडेन एबेस्ट टॅक्सी कडेन, कित्याक जी गोश्ट फिजिबल ना म्हणून जो लढा आहा तेजेपेक्षा स्ट्रॉंग लढा आमचो ओला आनी उबर अगेन्स्ट जातलो. जर मोहीन गुदिनो स्टेटमेंट करता की वी आर कमिंग विथ द काउंटर एअरपोर्टार, नाल्यार आमी फाल्यां जर ते ओला उबराचो काउंटर ओपन करीत नाल्यार आमी फाल्यां जितको टॅक्सी आहा तितक्यो व्हरोन मोपा एअरपोर्टार फुडल्यान दवरतले. हो सरकाराक चेतावणी आहा. कित्याक सरकार हे सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिझनस आनी स्टेक होल्डरांचो बिझनस डिस्ट्रॉय करूंक सोदता. जी कितें कारवाय जाल्या ती कायद्या प्रमाण जाल्या अशें स्पश्टीकरण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मायकल लोबोचेर कारवाये विशीं विचारल्या उपरांत सांगलें.
ही आपली एकट्याचीच कारवाय न्हय जाल्यार तज्ञांचो सल्लो घेवनूच ही कारवाय केल्या अशें मंत्री सांगता। मात मायकल लोबोन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान ह्या कारवायेचेर फुडें चवकशी जातली काय ना असो प्रश्न विचारल्या उपरांत मंत्र्यान मोनेळ आपणयलें। Everything, whatever is done as per the law. There's no going on back foot on any matter. Already सगळे चर्चा झाली, जे किती केल्या कायदेशीर केलेलं सर आणि ह्याच्या बाहेर आणि काय नाही। मी एकच सांगतो, जे काय केलेलं आहे शिस्तप्रमाणे केलेलं आहे, तरी बी काय चौकशी पुढे न्यायची आहे, चेक करायचं आहे ते चेक करू। पण काय कोण काय म्हणतं कोण म्हणत नाही, आम्ही सगळे एका पक्षात आता आहे आमदार आणि जे काय करायचं आहे ते ऑलरेडी केलेलं आहे। जे काय बंद करायचं योग्य तऱ्हेने ते फॉर्मॅलिटी सगळं कंप्लीट करून बंद करू। जे काय कायदेशीर जे काय मी आजपर्यंत मंत्री म्हणून केलेलं आहे सगळं कायदेशीर केलेलं आहे, कायदा तोडून मी काहीच केलेलं नाही। Everything that has been done has been done with the people of Goa have faith in whatever I do, and I have done everything in a very transparent fashion, and there is no question of breaking any law or trying to fix anybody or trying to fix somebody politically. I have not done any such thing. Whatever I have done, I have always followed the law to the T. That's it. Beyond that, if I say anything beyond this, it will become unnecessary, become a controversial statement. I don't want to say anything controversial. What has been done, what has been checked, what has to be done is being done by experts. Vishwajit Rane alone can't do anything. आईन जे कितें केला ते कायदेशीर केल्लें आसा, ते बेश्टे तुमी आमच्या दोगां मदीं कुठं जावन करूं। केंद्र सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या खाला आशिल्ल्या गोंयच्या व्हड प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या आणि ह्या प्रकल्पा खातीर 2228 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। हातूंत पर्वरेन 600 कोटी रुपयांचो 6 लेन फ्लायओव्हर जाल्यार नावेली ते कुंकळ्ळी 361 कोटी रुपयांचो 4 लेन रोड आणि माशे ते पोळे मेरेन 177 कोटी रुपयांचो बायपास रोड आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। PWDंतल्यान आमकां मेजर आमच्यो फायली घातल्यो आशिल्ल्यो, त्या बद्दल म्हणजे हांव माननीय मोदीजी आनी गडकरीजी यांचे खूब खूब धन्यवाद। आमकां केंद्रांत आमी जे PWD खातीर वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर पयशे मागिल्ले ते पयशे आमचे ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसा प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर। त्याच बरोबर डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर आमकां जे फंड्स खूब पेंडींग आसा, फाटले फावटी आमी जे धाडिल्ले ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे ल्हानशे फंड्स काय आसना, बट ते थोडे फंड्स जे आसा हे स्टेटी खातीर रिलीज जाल्ले आसा। भारत म्हायती तंत्रज्ञानात तज्ञ आसा जाल्यार आमचो शेजारी देश आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याचो तज्ञ आसा। पुराय संवसारात दहशतवादाची पाळामुळां रोवपाक हो एकूच देश कारणीभूत आसा। फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन हें चलत आयलां, पूण दहशतवाद हो दहशतवाद आसा। आयज आमचे आड कारवायो जातात, फाल्यां तुमच्या आड जातल्यो हें आमी जगाक पटोवन दिल्ल्याचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है इसमें, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है। काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेत राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतान मल्लिकार्जुन खरगेक तेंको दिला। खरगे एकतर्फी वेंचून येतलो असो विश्वासूय ताणें उक्तायला।
खरगेचो प्रतिस्पर्धी शशी थरूर हो एलिट क्लासचो, पूण खरगे तळागाळांतल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यां वांगडा काम करतालो अशें ताचें म्हणणें. खरगे हांच्या रुपान काँग्रेसीक 50 वर्सां पयलेच फावट दलीत वर्गांतलो अध्यक्ष मेळटलो. तशेंच बूथ, ब्लॉक आनी जिल्लो पावट्यार पक्ष घटमूट करपा खातीर जाय आशिल्लो अणभव खरगे कडेन आसा आनी ताची तुळा थरुरा कडेन करूं येना अशोक गेहलोतान अशा उतरांनी थरुराचेर टिका केली. खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्ति के धनी हैं. खड़गे साहब जो है 11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते हैं और लंबा राजनीतिक जीवन उनका बहुत अनुभवी है, संगठन के लिए भी और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बहुत ही साफ दिल का इंसान है. दलित वर्ग से भी आते हैं. तो 50 साल के बाद में कांग्रेस ने कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है तो सब जगह वेलकम हो रहा उनका. शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं. यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है. पर वो एक अलग क्लास है, एलिट क्लास है. वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक, बूथ, डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में. उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते. मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते जो खड़गे साहब जी ढंग के हैं. तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी. भारतीय जनता पार्टी येता त्या 2 दिसांत जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर करतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर चर्चा करूंक भारतीय जनता पार्टीच्या कोर कमिटीची बसका जाल्या उपरांत तानावडे पत्रकारां कडेन उलयताले. भारतीय जनता पार्टी कोर कमिटीची बैठक असते, कारण एकंदर आमचे इलेक्शन जे आसा जिल्हा पंचायतीचे ते उमेदवार वगैरे ते सगळे त्याचे डिस्कशन. हे उमेदवारी ठरली का जिल्हा परिषदेची? 1-2 दिवसात उमेदवार शॉर्टलिस्ट झाले. सोमवार उमेदवार शॉर्टलिस्ट झाले ऑलमोस्ट. मायनिंग रिझम्पशनाचे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. जो सरकार एका टायमार सांगतालो आमकां मतां मारात आमी डबल फोर्सांत मायनिंग सुरू करतले. ह्या सरकाराक मायनिंगेचो विसर पडला अशी सडेतोड टिका गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान भाजपा सरकाराचेर केला. मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळी गोंयची मिनां गोंया भायल्या पयशाकारांक दिवपाची चालू आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. मायनिंग रिझम्पशनाचेर जेन्ना हावजान डिबेट जाली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें की 6 म्हयन्यांत मायनिंग सुरवात जातलें. हांवें तेन्ना ताका सांगिल्लें की फुडले पावस मेरेन मायनिंग कशेंच सुरवात जायना. आज पेपराचेर अनाउन्समेंट जाल्लो आहा की मार्च 2022 मेरेन मायनिंग जावचें ना. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकार असेंब्लीन फटी मारता, लोकांक जी उतरां दिता थंय फटी मारता आनी सरकार मायनिंग रिझम्पशनाचे सरकाराक पडूनच वचूंक ना. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 म्हयन्यांनी आमकां मतां मारा आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाचे हांकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट गेले तेल लायत म्हणटा ते, आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळीं गोंयची मिनां खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तेंचें चालू आहा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या जिवाक धोको आसून तांकां जिवेशी मारपाची धमकी मेळिल्ल्याची म्हायती गुप्तचर खात्यान मेळ्ळ्या. आत्मघातकी स्फोट घडोवन तांकां जिवेशी मारपाची धमकी मेळ्ळ्या. हे घडणुकेक लागून पुलीस यंत्रणा सतर्क जाल्या. एका म्हयन्या आदीं शिंदेक जिवेशी मारपाचें पत्र मंत्रालयांत आयिल्लें. ते उपरांत एक अणवळखी मनशान फोन करून जिवेशी मारपाची धमकी दिल्ली. PFIचेर घातिल्ले बंदीचो ह्या प्रकारा कडेन संबंध आसा काय कितें हाचोय पुलीस सोद घेतात. असे अनेक वेळा पूर्वी झालेलं आहे, त्यामुळे मला काय त्याचा एवढा काय परिणाम माझ्यावर होत नाही आणि मी त्याच्यावर लक्षही देत नाही. याच्यामध्ये पोलीस आपलं काम करतात. गृह विभाग जो आहे
तो त्याच्यावर काम करतो आहे. हे असं अनेक वेळा पूर्वी देखील नक्षल असतील किंबहुना अनेक काही जे काही देशविघातक शक्ती आहेत त्यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केलेला आहे जेव्हा मी मुख्यमंत्री नव्हतो. त्यामुळे असं काही नवीन असं माझ्यासाठी काही अप्रूप नाही आहे. काँग्रेस पक्षाची हायकमांड परंपरा बदलपा खातीरूच हांव अध्यक्षपदाची वेंचणूक लढयता अशी शशी थरूर हांणी म्हणला. काँग्रेसीचे सगळेच निर्णय दिल्लीत जावपाचे परस ते त्या प्रदेश पातळीचेर जावपाक जाय अशी काँग्रेस कार्यकर्त्याची साबार वर्सां सावन मागणी आसा. तशेंच नवीन काँग्रेस ही तरणाट्यांची जावपाक जाय अशें म्हजें मत अशें शशी थरूर हांणी म्हणलां. हे खातीर जुन्या काँग्रेसांत बदल घडोवपा खातीर हांव ह्या निवडणुकीत देवला अशें थरूर हांणी म्हणलां. शशी थरूर हांणी आपल्या प्रचारा खातीर आयतारा नागपुरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. मैं क्या चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं से मैं सुना कुछ सालों से कि हमारे पार्टी में बदलाव नहीं हुआ तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस स्पिरिट में मैं आगे आऊँगा. क्योंकि 2014 में हमें 19% वोट मिले देश में, 2019 में फिर भी 19% वोट मिले, और अगर हम इस वोट को बढ़ाए नहीं तो 2024 में हमारे अगले वोट कहाँ से आने वाले हैं. एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पार्टी में हम लोअर रंग्स के कार्यकर्ताओं को जरा शक्तिकरण दें. अभी हमको पता है कि हमारी पार्टी की रीति है कि सब कुछ दिल्ली में तय करना है. हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो वो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए हमें तो ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, हमें कोई पूछा नहीं कि हमारी राय क्या है, ये कैसे करेंगे, क्या हम कर भी सकते हैं, सिर्फ हमें बोलते हैं कि ये करो. तो इस किस्म की राजनीति का समय मेरे ख्याल में शायद एक ज़माने में चल रहा था, लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है. आजकल जैसे मैंने कहा सब कुछ ऊपर से नीचे आते हैं. अगर आप सोचिए कि एक जिला अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट भी दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को दस्तखत करना पड़ता है. कांग्रेस प्रेसिडेंट दस्तखत करते हैं कि एक व्यक्ति को डीसीसी प्रेसिडेंट बन जाए, जिला प्रेसिडेंट बन जाए. तो मैं कह रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी नेता को आपने अपॉइंट किया है, उस पर इतना भरोसा रखें कि वो जाने कि हमारे प्रदेश में किस किस्म के लोग कामयाब है, कौन किस किस्म के काम कर सकते हैं, और उनको भरोसा करके उनको काम दिलवाना. वास्को MES महाविद्यालयाच्या जाल्ल्या सरचिटणीसच्या पदाच्या वेंचणुकेत भाजपाचो तेंको आशिल्लो अंकीत यादव वेंचून आयलो. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान तांचे अभिनंदन केले. राजकारणात भितर सरतना महाविद्यालयाची वेंचणूक जिखप ही पयली पायरी. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वेंचून दिल्ल्या खातीर महाविद्यालयाचे तशेंच वास्कोचे नांव वयर काडचे अशें तांणी सांगलें. भारतीय जनता पार्टीन सपोर्ट केल्लो पॅनल जिखिल्लो आसा. कॉलेज इलेक्शन्स म्हणटा ते फर्स्ट स्टेप, म्हणजे व्हडलो एक खंय तरी पॉलिटिक्सान तूं उडी मारता आसतना हो फर्स्ट स्टेप. आनी आज खंय तरी आज अंकीत यादव आनी ताची फूल टीम जिखून आज खंय तरी दिसून येता की आज सगळे भारतीय जनता पार्टीचेर आमचे लिडरशिपीचेर विश्वास दवरता. आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांकां लोक कितले मानतात आनी यूथ ताचे फाटल्यान कितले उबे रावल्या हे इलेक्शना वयल्यान कळटा. आनी म्हाका दिसता आज आमचे कडेन गोंयान बसून ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत बरें काम करता. एक युवा शक्ती आनी ही सगळी पळयता ती युवा शक्ती हांव तांचे सगळ्या कडेन मागता आज तुमकां लोकांनी तुमच्या कॉलेजीन निवडून दिला आनी बरें काम करचें आपल्या कॉलेजी खातीर, आपल्या स्टुडंट्सां खातीर, आमच्या वास्को खातीर, मुरगांव तालुका खातीर आपल्या कॉलेजीचें नांव वयर करचें आनी तुमचें फ्युचर बरें तुमी करचें म्हणून. सपोर्ट किया और मुझे जिता के लेके आया. उसके बाद मैं अपने दादी सर का बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ जिन्हें मुझे पूरा सपोर्ट किया अपने गाइडेंस के साथ. उसके बाद मैं मोहन गदीनों का सपोर्ट करता हूँ जिन्हें मुझे सिखाया कि क्या करना है, कैसे करना है. उसके बाद मैं अमोलकर सर का बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्हें उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या करना है, किस समय क्या करना है बोल के. उसके बाद मैं अमित चोपड़ेकर सर का बहुत ही शुक्रिया करता हूँ जिन्हें मुझे हर समय कोई भी मुश्किल में कोई भी समय में मुझे साथ दिया. उसके बाद अपने गोविंद भाई, बाद में कमला प्रसाद सर ने भी मुझे बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया. उसकी वजह से आज मैं जीत के आया हूँ. और मैं आज सभी यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरे युवा के, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे जिता के लाया है, मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ. उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया. उदकाचें मोल 5% वाडयिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय सरकाराचेर उतरांचे फार पिटयल्यात.
16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोषणा केल्ल्यान प्रमोद सावंताक आपले आश्वासन याद आसा काय ना अशें विजय सरदेसायान विचारता। ह्या घातकी सरकारान 1 ऑक्टोबराच्यान उदकाची दर वाड केल्या। हो सरकार गोंयकारांक उदकाक पादेशीर करूंक सोदता काय भाजपाक मत मारूंक ना तांकां दंड दिवपाक सोदता गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान प्रश्न विचारला। इलेक्शनाच्या पयलीं म्हळ्यार 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं BJPन आनी ह्या प्रमोद सावंतान गोंयचे जनतेक एक प्रॉमिस केली आनी अनाउन्समेंट केलो आनी 16,000 लिटर उदक एक घराक फुकट मेळटलें अशें उतर दिलें। हें उतर दितकच मॅनिफेस्टो म्हणून आयलें, मॅनिफेस्टोनी तें घालें आनी लोकांनी तें वाचून मतां मारलीं। मतां मारतकच 6 म्हयन्या नंतर आज होच सरकार ह्या उतराचेर यू टर्न मारता आनी उदकाची दर वाड करता। म्हळ्यार एक केदो व्हडलो घातकी तो पळय आसा हो उदकाक पसून गोंयकारांक पादेशीर करूंक सोदता। काय गोंयकारांक BJPक मत मारलें ना म्हणून पनीश करूंक सोदता काय कितें अशें गोंयकारांच्या मनान प्रश्न पडटा। इंडोनेशियांत फुटबॉल मॅचीन जाल्ले चेंगरा चेंगरीत 174 जाणांक मरण आयला। पूर्व जवांत अरेमा FCक 2-3 गोलांनी हरोवन परसेबाया सुरबाया ह्या पंगडान मॅच जिखली। ताका लागून स्टेडियमांतल्या लोकांनी मैदानाचेर खुरी घातली। ह्या प्रेक्षकांचे आळाबंदी हाडपा खातीर पुलिसांनी लाठीचार्जाचो आदार घेतलो आनी ताच्या उपरांत सगळे कडेन दुका येवपी नळकांड्यो पडल्यो। ह्या दुका येवपी नळकांड्या खातीर प्रेक्षक घुस्मटले आनी मेळत थंय धांवपाक लागले। देखून स्टेडियमांतल्यान भायर येवपा खातीर जाल्ल्या चेंगरा चेंगरीत वत 174 जाणांचो जीव गेलो। स्टेडियमाची क्षमता फकत 38,000 आशिल्ली, मात भितर आनीक 4,000 लोक हीच मॅच पळोवपाक आयिल्ले। इंडोनेशियन असोसिएशन ह्या घटनेचो तपास सुरू केलो आनी पुरायपणान चवकशी जायना तो मेरेन इंडोनेशियांतल्यो सगळ्यो फुटबॉल मॅची रद्द केल्यो। गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता। आता रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हें बुलेटीन। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।